आमकां हें कळ्ळें तर टॅक्सीकारांकूच लागून लायला जेन्ना सीएम थंय मिटिंगेक गेलो थंय शेकड्यांनी लोक मास्क आमकां घाला म्हणून सांगता सीएम स्वताच मास्क घालिना जाल्यार कोविड आमकांच जाता कायदो हो कोणा आसूंक जावो कायदो हो सगळ्यांक आसूंक जावो कायदो हो एक आसूंक जावो काय ना तो टॅक्सीकाराच्याच कित्याक लादोन दिता तेन्ना हें आमी खबर घेवचें ना एक गजाल अशी व्हायरल जाल्या कितें तरी फाल्यां तुमकां हांव फोन व्हरपाचें आहा म्हणून हांव सांगूंक सोदता आनी तुमकां थोडे खबरदार सांगता आमकां आजून कोणाचो आफोवणो येवंक ना म्हणून कितें एक लेटर येवंक ना आतांच आमी आयकलां कितें तरी लिडरांक खंय आमी फोन केल्या लिडर कोण आहा लिडर कोण हांगा आमी जमल्यात ते टॅक्सीकार म्हणून जेन्ना गोवा माय सांगा लॉन्च जाली तो म्हणटा आमी सांगलेले जाल्यार कोणाक सांगलेले आसतले जे येलो बॅग पळय युनायटेड आहा आनी संजय नायक म्हणून पळय आसलो तेन्ना तो प्रेसिडेंट आसलो तेणी ते हे गोवा माय सांगलेले आनी हो पळय संजय नायक आहा तो माविन गुदिनाचो तो कट्टर एक हे आहा एअरपोर्टा वयले तेच एअरपोर्टा वयले म्हणून सांगला एअरपोर्टा वयले माविन गुदिनाचो सारको खंदो म्हणटा पळय तो संजय नायक तेन्ना प्रेसिडेंट आसलो आज यांच्यानी घालबोट आमकां सगळ्यांक लायिल्लें आसा तांकां माध्यमांच्यान हांव उलो मारता सपोज तर फाल्यां तुमीच वचून थंय कितें केलें जाल्यार आजची जनता जी आहा आजचे फॅमिली सकट तेच्या घरा कडेन वचून आमी ताका जाब विचारतले तेन्ना आमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय खंयचोच लिडर म्हणून जर मिरायता जाल्यार ताका वचोंक मेळचें ना आनी सपोज आमकां आफोन हाडले आमी मोस्ट वेलकम करता आमी वचोंक सुद्दां तयार आहा पूण गेले जाल्यार ही जी मिडिया जनते मुखार वाचा फोडटा तांकां परमीट दिवचे पडटले तांकां उड्यान घेवचे पडटले आनी तेन्नाच वार्तालाप जातलो डायलॉग जातले त्या शिवाय जावचे ना आनी आमचो एकूच एजेंडा इतलेंच न्हू आयज आमची टॅक्सीकाराची बायलांय म्हणटा आमी थंय वयतले कितले आहा ते पळोवया आमची बायलांय थंय डायलॉग्स करूंक वयतले आनी आमचे ने टॅक्सीकार हे थंय उलोवंक वयतले बाप्पा किंवा तुळशी पुरखे हे आतां पळय आमचे पोरणे म्हणून तुमी लिडर म्हणून वळखाता पूण लिडर म्हणून हो बाप्पा येवंक ना हो बाप्पा येयला तो टॅक्सीकार म्हणून येयल्लो आसा आनी टॅक्सीकार म्हणूनच आसतलो आनी मरे पर्यंत आसतलो तेन्ना सगळे कडेन मागता सपोज फाल्यां तर येयले ते जाल्यार तेंच्यांनी हांगा तर येवचे ना जाल्यार मिडियाक एलाव करून आमचे कडेन वार्तालाप करचो सारखे ना जाल्यार तेणी स्क्रीन घालची हांगा आनी लायव्ह जावचे तुमची मागणी कितें आयज आमकां 14 दीस म्हटल्यार आमकां राम राज्य करपाक वनवास पळय भोगलो रामान ते 14 वर्सां खंय आमकां दिसल्या आयज 14 दीस आमी एक कवडी जोडूंक ना पूण आयज गोवा मालसाचे ड्रायव्हर हांगा हे मारता थोडे आमचेय मारता पूण तांकां वॉर्न करता पळयात 4 दीस खातल्यात जेयतल्यात जोडटल्यात पूण हे जनतेचो हे लोक हांगा पळय भुके मरता हांगा तेंचो श्राप घेवं नाकात आमच्याय टॅक्सीवाल्यांक सांगता किंवा आनी कोण जर आनी कोण हे करता तांकां हांव करता फाल्यांच्यान तेंच्यांनी आमच्या वांगडा सहभाग दिवचो आयज व्हडली लजेची गोश्ट आनी गोंयच्या इतिहासान बरोवपा सारकी कसली सांगात आयज जे स्टुडंट बालीक स्टुडंट जेंकां अरेस्ट करूंक शकना तांकां आयज तुमी अरेस्ट करून येल्यात अरे तू तुमच्या क्लियर अरे तू दोतोर म्हणटाय पळय दोतोर अरे तू फातोर सुद्दां आयज फातराक सुद्दां वालोर आहा आयज घर बांदतले जाल्यार फातोर जाय बुनियाद मारतले जाल्यार फातोर जाय अरे वो कसलोच कामाचो न्हू फातोर वो फातोर पळय म्हणटाय न्हू वो गुडगुडे करपी फातोर वो बरो फातोर न्हू वो दोतोर न्हू फातोरूय न्हू दोतोर लोकांची लायफ खातीर हें करता वो लोकांची लायफ हांगा रस्त्यार हाडटा आनी भुरग्याचो फ्युचरूय विबाडटा अरे हाय तुजे जिंदगीचेर तुका ह्या हिंदुस्थानान
दुसरी गजाल आनी एक सांगूंक सोदता, ज्यो थोड्यांच्यो आवयो किंवा पेरंट्स अरे टॅक्सीवार कितें करता, भुरग्यांक घेवन रस्त्यार येयल्या, भुरग्यांक घेवन कित्याक लागून आयज भुरग्यांनी आमकां सांगलें अरे डॅडी पापा मम्मा तुम्ही थंय वयतात बसतात आमकां हांगा घरा कडेन कित्याक, आमी तुमच्या वांगडा येता, आमी स्वखुशेन आमच्या भुरग्यांक हाडूंक ना आनी भुरग्यांक हाडपाची आमची इच्छाय नासली. त्याच्या नंतर आमी परमिशन आमचें फुडें हें ग्रांटेड करपाक गेले तेन्ना तेणी SOP घालून दिली. थोडे आमचे ऑफिसरा तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केलो, त्यांच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन आमी आयज भुरग्यांक आमी हाडले ना. पूण थोडी आमची जिद्दी बायलां आहा, बायलांकूय सांगलेलें आमी, पूण थोडी जिद्दी खरीच बायलां आहा न्हू, ती म्हणूंक लागली ना भावानी तुम्ही आमकां लागून हाडटा, आमचो संसार चलता, आमी तुमकां सोडून बरे परून खंय वयचे ना. आयज वालोर आमच्या बायलांक एक सांगता, सरकारान कितलेंय तर हें केलें जाल्यार हें जें आमचें एजिटेशन आहा, जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना आमचो एकूच एजेंडा आहा, स्क्रॅप द गोवा मायल्स. बाकीचें कितें आहा न्हू पयलीं स्क्रॅप कर, बाकीचें कितें आहा ती एक्रॉस द टेबल वचोन आमी उलोवपाक तयार आहा. तेन्ना परत एकदां अजुनूय विनंतीचेरूच आहा, आमी रिक्वेस्टाचेरूच आहा, पूण सांगता हांव सपोज ह्या 2 दिसां भितर तर निवाडो चल्लो ना, आतां तुमकां एक वॉर्न दिता, आयज भुरग्यांक हांगा हाडून ह्या पुलीस ऑफिसरांक म्हाका त्रास करपाचे ना. फाल्यांचो आनी परवाचो दीस आसा तशें आमी चलतले. जेन्ना ह्या रस्त्या वयल्यान आमी घरा वयतले त्या दिसाच्यान किंवा त्या वेळाच्यान जर तर सुव्यवस्था बिगाडली आनी बिगडोवन भुरग्यांनी कितें केलें आनी आमचे कोण टॅक्सीवाले रस्त्यार चलता तांकां कितें जालें जाल्यार जबाबदार आमी नासचे ना, ताका पूर्णपणे सरकार आसतलो. ही म्हाजी व्हड टॅक्सीकाराची. तेन्ना आनीक चडूय उलयना, साहेबांकूय त्रास करूंक सोदिना. 144 लायला म्हणटा, पूण लावनी तेंच्यांनी कितले लावनी. आमी साहेबांकूय रिक्वेस्ट करता, सपोज तुमचे चड खंय तरी येता तुमकां फ्री हँड आमी दिल्ले आसा, एकट्याचो हात धरो हो आनी चलतत राव, फाटल्यान सगळी चेंज आनी लायन येतली. आमची इतली मेरेन हें आहा, जिवान जीव आसा पर्यंत रक्तान रक्त आसा पर्यंत आमी जेल भरो आंदोलन करपाक तयार आहा. आसा काय ना. आयज त्या इनोसेंट भुरग्यांक जे हक्का खातीर तेंच्यान सांगले त्रास जाता म्हणून बाबा अशें अशें आहा, तेन्ना आमकां कितें आमच्यो मागण्यो आहा त्यो पुऱ्यो कर. सादो प्रश्न. आयज त्या इनोसेंट भुरग्यांक तर तुमी भितर उडयतात, आमकांय उडयात मरे, आमकांय व्हरात. त्या दिसांनी आमचे कडेन जोड ना, आमकां 1-2 वेळाचें तुमी जेवण दिया, टॉयलेट मातसो साफ मातसो दिया. कित्याक टॉयलेट तो पुलीस स्वच्छ भारत मोड्याचें स्वच्छ भारत ते पुलिशेन आनी हितून वयची न्हू जाल्यार ते पयशे न्हू आगोंक गेल्यार आगोंक जायना ते संडासांनी. हे म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता. तेन्ना प्लीज आमकां तर व्हरतल्यात मातशें वॉशरूम मातशें क्लीन दवरा. आमकां तुमी इतलें सुद्दां जेवण दिलें न्हू चलतलें, कित्याक आगोंक जावचें ना मागीर. तेका लागून सांगता ते संडास हें कितें आहा तें स्वच्छ भारत म्हणून पळय मिरयतात तुमी, ते मातशें स्वच्छ दवरा आनी आमकां व्हरा.
बायला घाल बायला तेवढं नमस्कार सगळे माझ्या गोंयकार भाव भयणांक, स्पेशली माझ्या टॅक्सिकार जे एज्युटेशनाक बसलेले आसा आयज. म्हाका दिसता इतिहासान हिस्ट्रीन केन्नाच एक गजाल एक गोष्ट जावंक नाशिल्ली की खंयच्या तरी स्टेटीन सरकारान गव्हर्मेंटान यंग स्टुडंट्सांक अशें धरून भितर उडयल्ले अशें केन्नाच जावंक नासलेलें. केन्नाच अरेस्ट केलेल्या स्टुडंट्सांक आमी आयकूंक नाशिल्ले. हिस्ट्रीन म्हाका दिसता हें फर्स्ट पयली फावटी जाला. आनी तेंच्याय मागणी सारकें सिंपल, स्वीट एंड सिंपल असलें. ज्या आमी गव्हर्मेंट जेन्ना सेक्शन 144 लायता गोंयान इम्प्लिमेंट करता त्या वेळार भुरग्यांक फिजिकल न्हू पूण ऑनलायनूच करची अशें म्हणून तेंची मागणी आशिल्ली. आनी ते सुद्दां तेंच्यांनी ते आयकून घेतले ना आनी गव्हर्मेंटान तेंकां अरेस्ट केले. सारकीच लज दिसता. दुसरें आमच्याच गोंयच्या थोड्या भावांक हांव सांगूंक सोदता, फेसबुकार काल सुद्दां हांवें सांगलेलें की फेसबुकार तुमी आपल्या भावांक कमेंट्स घालतात, सारखे रॉंग मेसेजी धाडटात, बॅड वर्ड्स यूज करतात. ही जी जेलसी आसा ती सारकी दाखोवन दिसता आनी लोकांक दिसता, गोंयच्या ह्या प्रोजेक्ट जनतेक दिसता की बाबा कोण खरो जेन्युइनली टॅक्सीकारांच्या वांगडा आसा आनी ना. ही जी परिस्थिती आसा ती हे सरकाराचे सगळे चार्ट काढून, हे सरकाराचे सगळे पळोवन हेजेर दिसता की हेजे फुडें आमचे लायव्हलीहूड सारखे त्रासान पडलेले आसा. आनी जेन्ना तुमी हे कमेंट्स करता हे तुमकां मागीर फ्युचराक कळटलें की बाबा आमी टॅक्सीकारांक जे कितें केलें तें चूक केलें. इवन काल सुद्दां कोणे टॅक्सी माफिया म्हणून घातलें, एड केल्लें आसा फेसबुकार टॅक्सी माफिया. हांव फक्त एक विचारूंक सोदता आमच्या भावांक की कितले पुलीस केसी आसात, पुलीस केसी लोकल ड्रायव्हरांचेर कितले आसात. अजून पर्यंत पुलिसांनी, गोंयच्या पुलिसांनी कितले लोकल ड्रायव्हरांक अरेस्ट केल्ले आसा खंयच्या तरी व्हडल्या गुन्हान. अजून पासून जितले आमचे ड्रायव्हर्स आसा तेंचेर कितल्यो अनवॉन्टेड व्हडले क्रिमिनल केसीस आसा. एक सुद्दां ना, एक जाग्यार सुद्दां ना, एका स्टेटीन सुद्दां ना. तरी आसतना ह्या लोकल जोडपीकारांक माफिया म्हणून म्हणटात अँड दॅट इज व्हेरी रॉंग. ते एक माफिया शब्द तो खूब रॉंग शब्द. जे कोण सारकेच रॉंग करतात, जे ड्रग्सान असतात वा आनी कसले कसले हितून असतात तांकां माफिया म्हणटात. पूण जे आपले कश्टान जोडून काडटात तांकां कोण माफिया म्हणेना. दिस इज व्हेरी रॉंग. जेन्ना जेन्ना वस्तू वाडटा, पेट्रोल वाडटा आनी कितें वाडटा तेन्ना कोणूच आवाज करिना. हे काल सुद्दां हांवें सांगलेलें, तेन्ना कोणूच आवाज करिना. फक्त टॅक्सीचे जर थोडे भाडे वाडटा जाल्यार ते टॅक्सीकार सारखे माफिया जाता अँड दॅट इज व्हेरी रॉंग. हे आमच्या मदल्याच लोकांनी हायलायट केल्ले आसा तशें. आनी एक सांगूंक सोदता, आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर, आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे रिस्पेक्टेड बाब गोंयचे CM आयज 14वो दीस बापान सांगलेले ते भशेन स्वता देवाक सुद्दां रामाक 14 वर्साचे वनवास भोगिल्ले आसा. आनी हो वनवास तुवें आमच्या गोंयच्या लोकलांक, लोकल प्रजेक तांकां दिल्लो आसा. आनी तुमकां ही जी जनता आसा ती लायफान केन्ना माफ करची ना. हेंचे श्राप तुमकां लागतलेच लागतले. टू बी व्हेरी फ्रँक, हांव चड प्रॅक्टिकल उलयता पूण खऱ्यानीच सांगता की तुमकां हेंचे श्राप लागतलेच लागतले. आनी जर तुमकां दिसता की जर तुमी हे मान्य करिना आनी हे टॅक्सीकार भाव सगळे बेजार जावन निराशेन परत वयतले जाल्यार अजिबात ना. आमी हो स्ट्रायक अजिबात तोडना, आमी अजिबात फाटी वचना. इवन खुबशा लोकांनी आमकां एडवायस केले की भुरग्यांक हाडूं नाका, बायलां हाडूं नाका. भुरग्यांक आमी घरा दवरले पूण ही नारी जी शक्ती आसा आमच्या गोंयभरची ही सदांच आमच्या टॅक्सीकारा
आमचो जितलोही टेलिकास्ट असलो तो तुम्ही मीडियाच्या थ्रू सगळ्यांक दाखयले. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हो जो आमचो मोर्चा आसा ते आमी अजिबात फाटी घेयना. जेंका कोणाक कितें करपाक जाय फुल परमिशन आसा तुमकां, करात. जय हिंद. That's it,